2008 हो प्रोजेक्ट जो आसा तो रखडलेलो आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर आर्ट एंड कल्चराचो ताबो हांवें घेतिल्लो आशिल्लो. खरें म्हळ्यार ही आर्ट एंड कल्चराच्या अखेरात्या भितर येनाशिल्ली बिल्डींग. तरी आसतना मॅडमीच्या रिक्वेस्टान आनी बाकी सगळे आमची जॉयंट मिटींग घेवन वी हॅव डिसायडेड टू टेक ओवर दीस आर्ट बिल्डींग. आनी जो आतां मुखावेलें उरिल्लें जें काम जें आसा तें पूर्ण करपाचें आमी ऑलरेडी सोपसर केल्लो आसात. टेंडरूय जाल्ले आसात. फक्त बिकॉज ऑफ GST आमकां वर्क ऑर्डर इश्यू करपाचे उरिल्ले आसात. द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अराउंड 23 crores पॉयंट समथींग. आनी वी एक्सपेक्ट एक काम जें आसा तें आमी 12 monthsचो ताका टायम दिल्लो आसा. स्टिप्युलेटेड आमी टायम दिल्लो आसा कंप्लिशन करपा खातीर. आनी बाय 2019 मार्च एप्रील हें उद्घाटन करपाचें आमी मार्गार आसा. असो आज आमी प्रोजेक्टेड आमी टायम घातिल्लो आसा. म्हाकाय खबर आसा खुबसो ग्रामस्थाचो इश्यू आसा आनी आसतलोच. आमी पयलू ग्रामस्थ जावन आसात आनी काही गोश्टी JSIDCन हो बांदिल्लो आशिल्लो कॉन्ट्रेडिक्शन आशिल्लें तें कॉन्ट्रेडिक्शन आज आमी पयस केल्लें आसात. आनी कला भवन जें आसा तें सांकवाळच्या लोकांक किंवा मार्मुगांवच्या तालुक्यान नवें एक कला भवन उबारपाचें आमचें स्वप्न जें आसा तें स्वप्न येणाऱ्या काही एका वर्सा भितर पूर्ण करपाचो म्हजो मानस आसा, म्हजो हावेस आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान प्रयत्न चलतलो. हांवूय मॉनिटर करतलो. जशें हांव रवींद्र भवन काणकोणचें पर्सनली मॉनिटर करता तशेंच हें सुद्दां कला भवन हांव पर्सनली मॉनिटर करपाचें हांवें ठरलेलें आसा. Very soon, Kala Bhavan will be completed and will start functioning, and it will benefit the youth of the area, artists of the area, and those who are aspiring to be artists. When will start and when yes. will? Now, I think very soon, sir will see that the work order is issued, and once the work order is issued, we have been told, and we are quite sure that within 10 months, sir, within 10 months, the work will be complete.